हे डेप्युटी कलेक्टर ऑफिस खंयचे सांगात? TCP मिनिस्टर, आरोग्य मंत्री, फॉरेस्ट मिनिस्टर, वुमन अँड चाइल्ड आणि रुरल अँड अर्बन डेव्हलपमेंट 2 नंबरचो हाय वोल्टेज सामको मिनिस्टर ताजे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे डेप्युटी कलेक्टर ऑफिस पोलीस स्टेशन ताडपत्रेन दापला। काँग्रेस यात बरी खाती घेता, बरी सत्ता, BJP यात पावरफुल आणि म्हणटा की जाणा आपण डेव्हलपमेंट करपाक BJPन गेलो म्हणून हो डेव्हलपमेंट डेप्युटी कलेक्टर ऑफिस हांगा बारीकांतलो बारीक लोक आपल्यो कितें बाबा केसी घेवन येता, जाणटेले हे नळे पडटात, ताडपत्रेन दापला। सरकार म्हणटा आमी सगळो खर्च लोकांक खातीर, सरकार तुमच्या दारी म्हणटा, हे दार तुमचे, हे पळय ही ताडपत्री, डेप्युटी कलेक्टर ब्लू कलर पोलीस स्टेशन गेल्लो, ताडपत्री ही परिस्थिती आयल्या। मागीर सरकार इतलो पयसो इव्हेंटाचेर कित्याक खर्च करता? कोट्याच्यो कोटी BJP सरकार फक्त इव्हेंट 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 वचत ते पोस्टरबाजी आणि दशा पळया कितें हे विश्वजीत राणे, विश्वजीत प्रताप सिंग राणे हाजे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे डेप्युटी कलेक्टर ऑफिस पोलीस स्टेशनाची दशा पळया। म्हणजे तू जो डेव्हलपमेंट करपाक गेलो तर तुका करपाक दिना अशें जालें ना, म्हणजे तू अजून BJPन रावन पोस्को आशिल्ल्या भशेन जालो ना, ही दशा पळय।